ओके ओके Mira, vamos त्याला स्मार्ट त्याच्यात तुझा आमचा आधार नव्हता हे तुझं गावच ओके स्वप्नील यो स्वप्नील ए बाबा गाडी तो 7 नंबर आहे अरे एक चालू ये पाटी हो श्रीधर किधर है आवाज पाटी हो राजेश अरे राजेश ते 15 भाऊ कितना कह रहे दोमन चावी धाकटी चावी पुढे बघ हो एक ग्रुप फोटो स्वप्नील बिरंडा यो बिरंडा या मैडम प्लीज मैडम यो ग्रुप फाटी आहे माशी फाटी वर्षा मागच्या फाटी माशी फाटी आणि फाटी कशी आहे मोबाईल गरम असतो रुपेश मोबाईल गरम असतो भाऊ बाय टांगा घेऊया सावळे सांगा ना भाऊ सावळे करा सरपंच नमस्कार सगळ्यात पहिली तुमच्या सगळ्यांकडे दिलगिरी व्यक्त केला की टायम आम्ही 11 दिल्लो म्हणजे म्हाका दिसता या संपूर्ण कालावधीत दुसरा येल्लो कार्यक्रम होत आसतलो तुम्ही शांतपणे बसले आमकां कॉपरेशन दिलें म्हणून पत्रकार बंधूंचे आणि तुमचे सगळ्यांचे आभारी आसा आज एक 3 हर्सवॅन एक पेन द फ्रांस पंचायत सालावदुर्मुंज पंचायत आणि भिरोंडा पंचायतीची खूप मातशें डिले जालो तो काही MP लेवलाचे नॉर्म्स मातशे वेगळे झाले त्यामुळे आमकां जेन्ना आमी हांगाच घेताल्यो त्यो खंय तरी पोर्टलाचेर ऑप्शन करून भायल्यान हाडच्यो पडल्यो
आणि त्या पद्धतीने केंद्र सरकार ठरयता त्या पद्धतीने आमकां वचचें पडलें. हांव त्या बद्दल दिलगिरी व्यक्त करता. आज बरें दिसता की एक इन्फ्रास्ट्रक्चर मूलभूत सेवा जी काही गांवांनी जाय ती पावोवपाचें काम आतां पर्यंत आमी केल्लें आसा. जो प्रपोजल पंचायत दिता, जो प्रपोजल म्युनिसिपालिटी दिता किंवा आमचे आमदार सांगतात तो प्रपोजल तांकां दिवपाचें काम आतां पर्यंत जालां. आणि सगळ्यांनी पंचायतींनी, म्युनिसिपालिटीनी, आमदारांनी सगळ्यांनी खास करून आणि कलेक्टर ऑफिस यामुळे आमचो प्रपोजल खंयचे बेगीन डिले न करता आमचे जे घातलेले प्रपोजल सगळे जाल्ले आसात. आता थोडेशे पायपलायनी आसात आणि बेगिना बेगीन दिवपाचो प्रयत्न आमचो सगळो आसा. जवळजवळ 5 टर्माच्या हातूंतल्यान आमी जो तुमचे रिपोर्ट दिल्लो तातूंतल्यान आमचे 1200 पेक्षा जास्त आणि आता जे एक प्रोजेक्ट जाता हो फाटला जो प्रोजेक्ट नवीन हेजे आमी प्रोजेक्ट घातिल्ले आसात आणि म्हणून जवळजवळ एक टर्माक एक 200 एवरेजली 200 प्रोजेक्ट ताजे पेक्षा जास्त प्रोजेक्ट हे आमचे जाल्ले आसात. येणाऱ्या काळात हे प्रोजेक्ट फुडें वतले. म्हाका सगळ्यांचे आभार मानून दिसता की गांव विकसीत जालो की आमचो राज्य विकसीत जालें. राज्य विकसीत जालें की देश विकसीत जालो ही सादें इक्वेशन आसा. आणि त्या माध्यमातून जे लोकांक जनतेक जे कितें अडचणी आसात गांवांत त्यो अडचणी त्या प्रपोजलाच्या माध्यमातून आमचे कडेन हाडटात आणि आमी तो खासदार निधीतून संपूर्ण व्यवस्थितपणे दिवपाचें काम केल्लें आसा. हांव आजच्या ह्या प्रसंगी सगळ्या पंचायतीचे, म्युनिसिपालिटीचे, आमच्या आमदाराचे, सरकाराचे आभार व्यक्त करता. कलेक्टर ऑफिसाचे कलेक्टराचे आभार व्यक्त करता की तांणी वेळोवेळी आमकां मदत दिवन हे प्रोजेक्ट पूर्ण करपाक आमकां मदत केली आणि त्याबद्दल मनापासून तांची देव बरें करूं म्हणटा. येणाऱ्या काळात जे प्रोजेक्ट आमचे येतले ते बेगिना बेगीन इम्प्लिमेंट करून जनतेपर्यंत त्या पैशाचो उपयोग वेळ न काडटा बेगिना बेगीन तो प्रोजेक्ट जर कंप्लीट जालो जाल्यार लोकांचे एका आनी लेबर दिसता तांकां तो फायदो जाता जनतेक त्या गांवचो. त्या प्रोजेक्टाक म्हाका मदत करची अशी विनंती करता आणि परत एकदा आजच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सगळ्यांक मनापासून देव बरें. भाऊ आणि काय पंचायतीची मागणी आसा? मागणी आसा आता गार्बेज असो प्रॉब्लेम आसा. जशें आमी हर्सवेन दितात एम्ब्युलन्स तर आमी प्रायवेट हेका दिवंक शकना. आमी सरकाराक एम्ब्युलन्स दितात. गव्हर्मेंट मागीर आपल्याक जाय ते त्या हितून घालता. गेल्या 3 वर्सां पयलीं आमी जवळ 33 एम्ब्युलन्स दिल्यो तिनूय एमपीनी मेळून 11 दिल्ल्यो. कदाचित आनीक गव्हर्मेंटाक जाय जाल्यार तेय आमची दिवपाची तयारी आसा. आणि त्यामुळे गार्बेजीचो प्रॉब्लेम आसा आणि प्रत्येक पंचायतीक आमी एक गार्बेज व्हॅन पावोवपाचें काम तेणी मागूं किंवा न म्हाका प्रत्येक कडेन गार्बेज आसता आणि गार्बेजी भाड्यान ते पंचायती गरीब आसतात तांकां जमना. त्यामुळे प्रत्येक पंचायतीक गार्बेज व्हॅन दिवपाचें गोंयचे सगळे पंचायतीक गोंयचे सगळे पंचायती म्हणजे हांव म्हणूं शकता म्हाजे नॉर्थ गोवा म्हणून सावथ गोवाच्या एमपीन करूंक जाय. आणि त्या खातीर जो कितें आत्ता ज्यो आमचे चॅलेंजीस समोर आसात त्यो मीट करपाक त्यो पुरे करपाक जो फंड आहा तो आमी निश्चितपणे यूज करता. या कामात सगळ्या पंचायतीक मेळटले. हय पंचायतीन आमी ठरयलां पंचायतीन डिमांड करूं जाय की काय शेवटी कितें एकदां आमी दिले की आमची जबाबदारी सोंपली. आमकां मेंटेनन्साक हेका खर्च दिवंक मेळना म्हणून तांकां बाबा ड्रायव्हर किंवा पेट्रोलाचो खर्च जे पंचायतीक जपतात आनी आमचे कडेन मागची तांकां दिले गेली म्हणजे मेंटेनन्स वर्क सगळे पंचायती. मॅडम नमस्कार. आज आम्ही आमचे युनियन मिनिस्टर श्रीपाद नाईक जी हांचे बरोबर हांगा पर्यटन भवनान आसा. कित्याक आज तांचे मार्फत MPLAD मार्फत आमकां म्हजे पंचायत पर्याची भिरोंडा पंचायतीक आज एक हर्स व्हॅन मेळिल्ली आसा. ती खूब तेंपाची आमची मागणी आशिल्ली. ताजे बरोबर हांगा ह्या कार्यक्रमाक आमचे नॉर्थ गोवाचे कलेक्टरी आसा, आमचे म्हणजे पंचायतीचे सरपंच उदय आसा आणि म्हजे दुसरे पंच मेंबर्सूय आसा. आणि खूब खूब आमी आभारी आसा की सरा खातीर आमकां ही हर्स व्हॅन मेळिल्ली आसा. ताजे बरोबर जी सत्तरी खुबशीं कामां इतल्या वर्सां तांचे मार्फत MPLAD फंड्सा मार्फत कम्युनिटी हॉल जावनी असे खूब खूब प्रोजेक्ट्स वेगळ्या वेगळ्या पंचायतीन तांणी केल्ले आसा इतल्या वर्सां. आणि म्हाका खात्री आसा की आतांय बी आमी जे नवे प्रोजेक्ट्स तांचे कडेन पावयल्यात ते आतांच म्हणटाले त्या भशेन बाकीचे पंचायती खातीर हर्स व्हॅन म्हणा, एम्ब्युलन्सी म्हणा की गार्बेज व्हॅन्स तेय बी जे कितें मागणी आसा आमच्या पंचायतीची कम्युनिटी हॉला बद्दल म्हणत जाल्यार देवळाचें कितें सुंदरीकरण आसता तेय बी कितलेशे आमी प्रपोजल्स घाल्ली आसा. थोडी तांणी प्रपोजल्स पास जाल्ली आसा, थोडी ऑन द वे आसा. पूण म्हाका खात्री आसा की फुडल्या 5 वर्सां ती डेफिनेटली इतले वर्सां जशी आमकां तांचो पाठिंबो मेळ्ळा हाजे फुडल्या 5 वर्सांक डेफिनेटली मेळटलो. परत एकदां आमची फूल मतदारसंघ खूब खूब आभारी आसा सराचे की
NP-LED फंड्साचे आमकां खूब फायदो जाल्लो आसा आनी फुडल्याय 5 वर्सांक जातलो आनी ह्याच कारणां खातीर जेन्ना मतदान जालें गोंय राज्यान सगळ्यान जास्त मतदान आमचे पर्ये मतदारसंघाक सरान दिल्लें आसा आनी अशेंच हाजे फुडें अशेंच आमचो पाठिंबो सदांच आसतलो कित्याक तांचो पाठिंबो आमच्या लोकां खातीर आमच्या ग्रामीण भागाच्या पंचायती खातीर आसा. परत एकदा देव बरें करून साहेब की तुमच्या मार्फत आमच्या लोकांक एक संदी मेळटा विकसीत आमचे गांव जावपा विकसीत गोंय आनी विकसीत भारत जावपाक आमकांय संदी मेळटा. आमचे माननीय मुख्यमंत्री आनी प्रधानमंत्रीचे हात बलकट करपाक परत एकदा देव बरें करूं. भाऊ गाडयेचे कॉस्ट कितें का तो गाडीची कॉस्ट किती गाडीची कॉस्ट साधारण 30 लाखाच्या आसपास. एक गाडी 30 लाख. एक गाडीची आमी मातशें सोफिस्टिकेटेड केलें की मातशें तें बरें जावंक जाय न्ही शेवटचें हें जशें आमी स्मशान भूमी बांदल्या तशें ह्या पद्दतीन त्याच हाजें हें अशें आमी. ओके थँक्यू. बरें देव बरें करूं. आयज हांव चालवतो समजता डेप्युटी सरपंच जेन्ना उलयता की आमची ही मागणी हर्सवेनीची जाली 3 वर्सां जाली आमी हाचो पाठबळ करताले. एकदां आमचे सगळे पेपर कंप्लीट जावन एकदां रिजेक्ट जावन येयले लास्ट मोमेंटाक. सांगलें तुमची हर्सवेन रेडी आहा मागीर पेपर आमचे डॉक्युमेंटाचे मातशें कितें आसलें परते आमी परते रिनोट करून घातले सगळे क्लियर जावन येयले. त्या बद्दल पावते आतां आमची हर्सवेन आतां 2-3 म्हयने हांगा येयल्ली येवन आसली पूण पावचे टायम येवंक नासलो तो दिवपाचो. आतां काय आयज दिल्ली आहा त्या खातीर हांव जाल्यार सांगला धुमनच्या पंचायती वतीन सगळ्या लोकांच्या वतीन हांव भाऊक चडांत चड देव बरें करून म्हणटा कित्याक हे आमचे जे लोक आहा बारीक लोक तांकां जी आमी वेवस्था केल्ली आहा तेंचे कडेन जायना इन्कम हे नासता कोणा कडेन पयशे नासता कितें नासता त्या आमी हेल्प करता ते आतां हेर सोनीचो खूब म्हाका आमचे उपयोग पडटलो तेन्ना हांव भाऊक चडांत चड देव थँक्यू.